नेत्रावळी अभयारण्याच्या रान अधिकाऱ्यांनी सांगीच्या 3 रहिवाशांकडसून बेकायदेशीर पिस्तूल आणि काडतुसां जप्त केल्यात। नोव्हेंबर 23 ते 25 या दिसांनी आरएफओ देविदास वेळीप हाणें साळावली गांवांत धाड घातिल्ली। या धाडींत अच्युत व्यंकटेश नायक, रघुनाथ प्रकाश देवळी आणि शंकर भिकू नायक हांचेकडेन बेकायदेशीर पिस्तूल आणि काडतुसां सापडिल्ली। देखून या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। सांगे नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी खंय तरी रेंज फॉरेस्टान छापो घालून जे इल्लिगल जी घरांक बंदुकां आनी कारतूस दवरले हेचेर कारवाय केल्ली आसा आनी हेतूंत 2 जाण अटक केल्ले आसा। हेतूंत कारवाय करतना देविदास वेळीप जो रेंज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर आसा तेणी सर्वे नंबर 16 वालकिणी सर्वे नंबर 16 साळावली वालकिणी नंबर गांव 3 नंबर ह्या गांवांत 2 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा। तेंचे नांव व्यंकटेश नायक आनी रघुनाथ देवळी। यांचे घरांत सिंगल बॅरल आनी कारतूस सापडले। तशेंच आनीक भिकू नायक म्हणटा तेजे घरांत कारतूस सापडले आनी हेंचेर खंय तरी कारवाई केल्या अशें डिपार्टमेंटा कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या। हांव सांगे पासून गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानू